भाजपान दिले आपलेच युती भागीदार मगोक आव्हान, कोर्टात जिखून दाखयात. काँग्रेसीकय दिले सरकार बरखास्त करून दाखोवपाचे आव्हान. आमचे नुस्तें व्हड्यांनी कुसता, गोंयच्या ट्रोलरवाल्यांची कागाळ. नुस्तें भायर धाडपाचेर उपाय काडपाचो सरकाराक उलो. मुरगांवच्या शेण दिवपी दुकानदारांची कोर्टात वचपाची धमकी. सरकार जाय तितले शेणाचे धान दिना म्हूण कागाळ. गोंयच्या भावा भयणांनी मनयली ईद ए मिलाद. जुलूस काढून मनयली पैगंबर मोहम्मदाची जयंती. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. आता खबरो विस्तारान. सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीन जाहीर आव्हान दिला. विरोधी काँग्रेसीक तर दिलाच, पण आपलो युती सरकारातलो वांगडी मगो पक्षाकय दिला. कोर्टात वचात आणि जिखून दाखयात. सरकार बरखास्त करून दाखयात आणि पक्षांतराचेर बंदी हाडून दाखयात. काँग्रेस आणि सामाजिक वावुरप्यांनी मुख्यमंत्र्याच्या घराचेर व्हेल्ल्या मोर्चाचो भाजपान निषेध केला. भाजपाचे पदाधिकारी आणि मंत्री सांगतात सरकाराचे काम बेस बरे चल्ला. मुख्यमंत्री दुयेत आसून लेगीत. तसेच काँग्रेसीन कोर्टात वचून हे सरकार बरखास्त करून दाखवचे असे आव्हान तांणी दिला. काल काँग्रेस पार्टी आणि तथाकथित बुद्धिजीवी लोक गोंयचे यांच्यानी काल मुख्यमंत्र्याच्या आपल्या प्रायव्हेट घराचेर मुख्यमंत्र्यान राजीनामो दिवचो म्हणून मोर्चा काढलो. आम्ही कंडेम करता ह्या कृतीची. गोंयचे मुखेलमंत्री दुयेंत आसात. तेंच्यांनी दुयेंत जावपाचें सोंग करूं ना. हेज्या पयलीं कितले लोक दुयेंत पडले, कितले मुख्यमंत्री दुयेंत आशिल्ले. आमचे देशाचे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू शेवटची 3 वर्सां तेज्यान ते दुयेंत आशिल्ले. तांकां पॅरालिसीस जाल्ली आनी ते प्रधानमंत्री म्हणून फावो तशें काम करूं शकनाशिल्ले. म्हणून त्या वेळाचेर आमचे त्या वेळेले नेते अटल बिहारी वाजपेयी आसूं किंवा जनसंघान त्यांच्या घराचेर केन्नाच मोर्चा काडला ना आनी त्यांची राजीनाम्याची मागणी केली ना. आनी म्हाका कीव येता दिगंबर कामती चित्रे सारकिल्लो एक सिनियर आमदार जो मुख्यमंत्री म्हणून आशिल्लो आनी तेजे सारकिल्लो मनीस सुद्दां असल्या काँग्रेस पक्षाच्या नाटकाक बळी पडटात हेजी कीव येता दिगंबर कामतीची. काल सुद्दां मोर्चाक म्हाका दिसता तेंचे 14 आमदार उरल्या. भितरले 9 आमदार उपस्थित आशिल्ले आनी 5 आमदार येवना. हे कित्याक येवना तेजी तेंच्यांनी पयलीं चवकशी करची पडटली. काँग्रेस पक्षाक अनेक अपील करता की तेंच्यांनी म्हटलेले आमी कोर्टान वतले भारतीय जनता पक्षाचे सरकार बरखास्त करपा खातीर. तुमकां सापस्तार आसा जाल्यार काँग्रेस पक्षान कोर्टान वचचें आनी भारतीय जनता पक्षाचे सरकार बरखास्त करून घेवचें. मुख्यमंत्री पर्रीकरान राजीनामो दिवचो म्हणून आमरण उपोशणाक बशिल्लो राजन घाटे हो RTI वावुरपी न्ही तर काँग्रेसीचो कार्यकर्तो अशें भाजप म्हणटा. तो RTI एक्टिविस्ट न्ही, तो काँग्रेस पक्षाचो एक कार्यकर्तो आसा आनी ह्या काँग्रेस पक्षान तिका फूस लावन बसयल्लो आसा. जेणे कितलेय दीस उपोशण करचें भारतीय जनता पक्षाचेर आनी गोंयच्या सरकाराचेर तेजो कांयच परिणाम जावचो ना. विरोधी पक्षा वांगडाच युती सरकारातल्या मगो पक्षाचेर भाजपान फोग काडला. कारण पक्षांतरा करतल्यांचेर 6 वर्सां वेंचणूक लडोवपाक बंदी हाडची म्हणून हो पक्ष सध्या कोर्टान गेला. पक्ष दुसरे वटेन आसलो तरी पक्षाचो विधिमंडळ फुडारी सुदीन ढवळीकार भाजपा वांगडा आसा असोय दावो तांणी केला. आणि ते पोटवेंचणुकांनी आणि लोकसभा वेंचणुकेत भाजपा वांगडाच आसतले अशें भाजप म्हणटा. की महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी आसा हांच्यांनी ही याचिका घालून सरकारातले जे आमचे अलायन्स पार्टनर आसात
त्यांच्या भितर अस्वस्थता निर्माण करपाक लागून केल्लें आसा आनी त्यामुळे ह्या गोष्टीचो आमी निशेध करतात. आमी ही विड्रॉ कर म्हणून कोणाकूच रिक्वेस्टूय करचे ना, कारण त्या याचिकेचेर जें कितें करपाक जाय तें हॉनरेबल कोर्ट, आमचो पूर्ण विश्वास आसा तो कोर्टान करतले. की जशे 2 माजी आमदार जाले, कदाचित त्यांच्या पक्षांतल्यान अशें कितें जावं शकता काय कितें, त्यामुळे तो भंय घालपाचें काम हें आपल्या पार्टीच्या आमदारांक करता आसतले. आनी म्हणून हांव कृपा करून ते आमचे एमजीचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकरांक सांगूंक सोदता, आनी तुमी अशा तरेचे भाश्य हे वेगवेगळे हातून करूं नाकात, कारण लोकांचें मनोरंजन जाता भितरल्यान. एक भाव बरें काम करता आनी दुसरोच भाव वचून ह्या सरकारा विरोधी वेगळे उलयतात, त्यामुळे हातूंतल्यान लोकूय थोडेशे संभ्रमान पडटात. त्यामुळे कृपा करून तेंच्यान ही करचें न्ही. आमचो विधिमंडळ नेतो जो आसा सुदीन ढवळीकर हेजेर पूर्ण विश्वास आसा, ते पूर्णपणान सरकारा बरोबर आसा आनी ते पदाधिकाऱ्यांक सगळ्यांक सांगून काँग्रेस विरुद्ध एकूच कॅन्डिडेट भारतीय जनता पक्षाचो आसतलो हेचे खातीर ते प्रयत्न करतले. तो आसतले आमकां आशा आसा ते आमचे बरोबर आसतले आनी दोनूय बाय इलेक्शनाक आनी लोकसभेक आमचे उमेदवार निवडून येतले. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. दुसरे वटेन विरोधी काँग्रेस पक्षान नवो आरोप दिवन कोर्टात वचपाची धमकी दिल्या. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराची भलायकी इबाडपाक भाजपाची गाभो समिती जबाबदार आसा आनी फाल्यां कितें बरें वायट जालें जाल्यार ह्या फुडाऱ्यांचेर केश घालपाक जाय अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर म्हणटा. काँग्रेस हाऊसान घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत गिरीश वेगवेगळ्या विशयांचेर उलयलो. मुख्यमंत्र्याची भलायकी इबाडल्या देखून ताका भलायकेचेर लक्ष दिवन मातसो विसव घेवनी. तो मेरेन पर्यायी मुख्यमंत्री नेमात ही मागणी ताणें परत एक फावट केली. की बाबा त्याचे आरोग्य बरें ना, ताका आरोग्याचेर लक्ष केंद्रीत करूनी, ताका रेस्ट घेवनी, कोण तरी अल्टरनेट अरेंजमेंट करात. तुम्ही एडमेंटली सगळें हें करून गोंय तुमी डिस्ट्रॉय केल्लें आसा आनी काल तो एक्सेप्ट करता आनी तो आतां एक इमोशनली ताका हें करपाक सोदता ते आतां. म्हणजे आमी पळय काकूट करून बाबा पळय सीएम कसो जाला आनी कसो चिंतात. अरे आमी हेंच सांगता न्ही तुमकां ह्या परिस्थितीक तुमीच पावयल्या न्ही सगळीं. आनी म्हाका दिसता फाल्यां ताचेर कितें हेज्यावन हेल्थ वायट जालें जाल्यार हे बीजेपीचे जे तेजे कोर टीम आसा हे सगळे जबाबदार तेंचेर केस फायल करपाक जाय. 12 टना वयर वजन आशिल्ल्या गाडयांक जुवारी पुलाचेर बंदी घालपी अधिसुचोवणी सरकारान काडिल्ली, पूण ही अधिसुचोवणी प्रभावीपणान चालीक लायली ना असो आरोप काँग्रेसीन केला. अधिसुचोवणी काडप आनी वग्गी रावप मागीर ती चालीक कोणें लावप अशें गिरीश विचारता. आणि एज अ मार्क ऑफ प्रिकॉशन्स ते म्हणटा की व्हेइकल्स अबाउट 12 टन्स शूड नॉट बी अलाउड देर. ओके, सो 12 टनाच्या वयर हे व्हेइकल वचपाक जायना. तेजे नंतर गव्हर्मेंट सायलंटली एक नोटिफिकेशन काडटा. द नोटिफिकेशन डेटेड 19 जुलै 2018 आणि नोटिफिकेशन कितें म्हणटा सेम जे रिकमेंडेशन करता की ब्रिजाची सद्या स्थिती बरी ना आनी 12 टन सुद्दां ते रिस्ट्रिक्शन दवरपाचें. सो आमचो मुख्यमंत्री गोंयांक नासतना म्हणजे तुम्ही लोकांच्या लायफांचेर कशें एक्चुअली ते नोटिफिकेशनाक कितें म्हणटा हें वायडली पब्लिसायज करपाक जाय. थंय दोनी सायडीक बोर्ड मारपाक जाय. हांवें काल वचून परत चॅक केलें दोनी सायडीक बोर्ड आसा काय म्हणून. दोनी सायडीक बोर्ड कांयच ना. एक तरी पोन्न बोर्ड आसा त्या सायडीक कुठ्ठाच्या सायडीक ह्या सायडीक ना. थंय फक्त एक व्हडली व्हेइकल्स काडल्याक आनी ताका क्रॉस घातला म्हणजे व्हेइकल ना. कितली टन कितें कांयच उल्लेख ना. परत हांवें एक 2-3 दिसांक परत चॅक करूं म्हणलें बसीस कोण चॅक करता काय म्हणून. ह्या सायडीच्यान कितल्यो वयता त्यो कोण सायज टन्स करपाक कोण मॉनिटर करपाक कोण तरी आसता न्ही जनरली. आमी बोर्ड थंय बोर्डूय ना. एफसी गोवा पंगडाचे फाल्यांचे मॅचीर बहिष्कार घालपाचो विचार ना अशें युथ काँग्रेसीचो अध्यक्ष वरद मार्दोळकरान सांगलें. लेस्टर डिसोजाक न्याय मेळ्ळो ना जाल्यार 22 तारखेचे मॅचीर बहिष्कार घालपाचो उलो युथ काँग्रेसीन मारिल्लो. सो आमी डे 1 पासून आमी सांगताले की लेस्टर हेजेर पुलिसांचेर जर एक्शन जायना जाल्यार आमी आनी लेस्टर डिसोजाक आमच्या मागण्यानुसार जर न्याय मेळना जाल्यार आमी काँग्रेस पार्टी खास करून युथ काँग्रेस आमी उलो मारतले म्हणून की जे मॅचीचेर बहिष्कार घालपाचो. पूण ह्यो मागण्यो आमच्यो मान्य जाल्ल्या कारणान आमी फायची जी मॅच आसा हेजेर आमी बहिष्कार घालपाचो असून कांय विचार ना. आमी तें होल्डार दवरता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. नुस्त्याचो विशय जाता तितले बेगीन सोडयात ऑल गोवा ट्रॉलर ओनर्स असोसिएशनान मागणी केल्या.
बॉर्डरींचेर नुस्त्याच्यो गाडयो आडायिल्ल्यान जेटीवेले बोटींतलें नुस्तें तशेंच पडून उरलां. तें कुसपाची शक्यताय आशिल्ल्यान भलायकी मंत्र्यान बेगोबेग हाचेर उपाय काडचो अशें ते मागतात. गोंयांतले नुस्तेंबंदीक लागून भायल्यान नुस्तें हाडपाचेर सरकारान बंदी घाल्या. ताका लागून शेजार राज्यांतले नुस्तें वेवसायीक चाळवल्यात. सावंतवाडी कर्नाटकांत गोंयच्या नुस्त्याचे ट्रक आडावन दवरल्यात. ट्रक आनी बॉक्सां उपलब्ध नाशिल्ल्यान गोंयच्या बेतूल, वास्को, कुडबण, पणजी जेटीवेलें नुस्तें बोटींचेर तशेंच पडून उरलां. तें कुसपाचो भंय आसा. भलायकी मंत्र्यान हाचेर तोडगो काडचो आनी नुस्तें वेवसायिकांक संकटांतल्यान वाटावचें असो उलो संघटनेचो अध्यक्ष हर्षद धोणान मारला. सोमारा दीस आमी आमच्या हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणेंक मेळ्ळे अशें कित्याक लागून की आमचे ट्रक्स नुस्त्याचे ट्रक्स आनी बॉक्सीस इन्सुलेटेड ट्रक्स आनी बॉक्सीस तिनूय जेटीचे म्हणल्यार बेतूल, वास्को आनी पणजे सगळे कारवार बॉर्डरीचेर म्हणजे एक्रॉस गोवा कर्नाटकान स्टॉप केले. आमचो प्रॉब्लेम असो जालो की आमकां नुस्तें आमचे बॉक्सीस आनी ट्रक्स सगळे ऑक्युपायड जाले आनी आयिल्ल्यो बोटी म्हणल्यार आयतारा आयिल्ल्यो बोटी, सोमार आयिल्ल्यो बोटी, मंगळारा आयिल्ल्यो बोटी खाली करूंक आमकां मेळना. आतां प्रॉब्लेम कितें जाला, आमच्यो बोटी धक्क्यार नुस्तें घेवन आसा आनी आमकां खाली करपाक मेळना. सो आमी आतां टोटली लॉक जाल्या. सो हांव मागता कितें गोवोरमेंटा कडेन की जाता ते बेगीन हाजेर सोल्युशन काडचें आनी हें आमचें नुस्तें कशें सुरळीत परत मार्केटाक केरळा वता तें पळोवचें. सो हांव गोवोरमेंटा कडेन मागता की बऱ्यात बेगींतले बेगीन मातसो आमचो इश्यू सॉल्व करचो. जर हाचेर लेट जालें जाल्यार आमकां ट्रकांनी आशिल्लें नुस्तें आमचें कुसतलें आनी बोटींतलें नुस्तें आमकां कुसून तें दर्यान उडोवचें पडटलें. आमचें पोजिशन इज व्हेरी व्हेरी क्रिटिकल एट द मुमेंट. आमी सगळे इन टोटल आमी विश्वजीत राणेंक म्हणल्यार ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टराक एक्सप्लेन केलां आनी आमी धरता की तो बेगींतल्या बेगीन हाजेर तोडगो काडटलो. हे पत्रकार परिशदेक सांत आंद्रेचो आमदार फ्रांसीस सिल्वेराय हजर आशिल्लो. गोंयकार खायनाशिल्लें नुस्तें केरळांत धाडटात तें आडावन उरलां. सरकारान हो प्रश्न बेगोबेग सोडोवचो अशें ताणें मागलें. आयकात आमदाराक. जें नुस्त्याक आमी गोंयकार चडशें नुस्त्याक कोण खायना तें आमी गोंयकार चडशे खावपाक वचना. ते खातीर आमी हें चडशें मार्केटींग केरळा इस्टेटीन जाता आनी दुसरे इस्टेटींक हें नुस्तें वचना. तेवूय जाल्यार लोकलाक वयता, एक्सपोर्टाक वचना, लोकल फिशेक. आनी आमकां हें फॉर्मालीन नाका म्हूण FDA मिनिस्टरानूय आतां कितेंय तरी स्टेप घेतलेले आसात स्ट्रिक्ट. हांवूय ताका थँक्यू म्हणटा कित्याक गोंयच्या लोकां खातीर तो वावुरता, बरें वावुरतात, कित्याक बरें तो काम करता. पूण आमची एकूच मागणी आसा, जे आमचे ट्रक वयताले दुसरे स्टेटीन तेजेर आमकां कितेंय तरी सोल्युशन काडून हे ट्रक दुसरे स्टेटीन दुसऱ्या गांवांत हे आमकां नुस्त्याक थिंगा सेल करपाक मेळपाक जाय. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. सरकारान रेशन घालपी दुकानदारांच्या दुकाना मेरेन धान्य पावोवपाक जाय, पूण प्रत्यक्षात मात अशें जायना. देखून मुरगांवच्या रेशन घालपी दुकानदारांनी सरकारा आड कोर्टात वचपाचें थारायलां. पळयात पुराय बातमी. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याप्रमाण सरकारान धान्याचो कोटो तांच्या दुकाना मेरेन पावोवपाक जाय अशें मुरगांवच्या फेअर प्रायस दुकानधनी संघटनेचो अध्यक्ष हेनरिक गांधीन सांगले. आयकात तो कितें म्हणटा ते. The Food Security Act says maximum pilferage takes place between go down to the fair price shop, and that is why the central government has made a law that the government should deliver the material right to my doorstep. It is mandatory. But what the government is doing, paying me 30 paisa and asking me to collect. So you are violating the law itself. Is this fair? National food security law is there that the government should deliver the quota to our fair price shop free of cost. Yes, we have raised it. We have again raised it yesterday when we all got the show cause notices. And we are going to the High Court. We know we will get justice, only matter of time. मुरगांवच्या नागरी पुरवण खात्यान बुधवारा रेशन घालपी दुकानवाल्यांक बायोमेट्रीक मशिनांचे वाटप केले. तांच्या मागण्यां खातीर जायते फावटी तांणी सरकाराक पत्रां बरयल्यात. कमिशन वाडोवन दिवचे तशेंच पेन्शन सुरू करपाची तांची मागणी अजूनय मान्य जाली ना. या मागण्यां खातीर ते झगडत रावतले अशें रेशन दुकानधनी रामा होन्नावरकरान सांगले. फूड सिक्युरिटी बिलाचेर आमी जायते गव्हर्मेंटाक लेटरां केल्ली आहा, तेजे आमकां अजून रिप्लाय मेळोंक ना. पण तरी आसतना आमी आतां मशिनां घ्या म्हटलें गव्हर्मेंटाचें काम केलां, आमी घेतलां मशिनां आमी घेतल्या आमी.
पण आमकां कमिशन बी वाडोवन दिवपाचें जावं आमकां पेन्शन दिवपाचें ह्या गव्हर्मेंटान अजून करूंक ना. तेज्या खातीर आमी फायट करतले. देखील सगळे सोसायटीन ते इक्वल कार्डां ना. दुसरी गोष्ट म्हणजे थोडे सोसायटीन 200 आहा, थोडे 300 आहा, थोडे 800 आहात, 1000 आहा. हे भाशेन इनमॅच्युअल कार्ड आसात आनी सगळ्यांक जर इक्वल जर कार्ड आसलें जाल्यार सगळे इक्वल रावता. जर 200 कार्डां तुका कांयच प्रॉफिट ना, कांयच चलोन कांयच चलोन फायदो ना. 300 कार्डां आसल्यार सेम परिस्थिती आतां 500 सुद्दां आसल्यार तेच चलता. आनी कमिशन्स आहा ते मातशें आनी तेंच्यानी वाडोवपाचें ना जाल्यार तेंच्यांनी आमकां कितें सॅलरी दिवपाची. दुसरी गोष्ट आमकां तेंच्यांनी नॉमिनी दवरपा लाय. नॉमिनी दवरलो जाल्यार ताका पेमेंट करचो पडलो. ते पेमेंट करपाक आमकां तितली कॅपेसिटी कांयच आसना, बिलकुल ना. कारण आतां सादारण लेबर पर डे 500 घेतात. आमकां तांकां 5000 सॅलरी दिवपाक परवडपा ना. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. कोणे तरी राष्ट्रविरोधी घोषणा दिल्यो म्हण मंगळारा रातीकडेन रुमडामळ दवरले तणाव निर्माण जालो. पूण बुधवारा सकाळी दवरलेच्या सरपंचान दोनूय गटां वांगडा बसका घेवन हो विशय जाग्यारूय घालो. थळाव्या लोकांनी गोवा 365 दिल्ले म्हायती प्रमाण धर्मीक जुलूस काडपाचो आशिल्ल्यान रस्त्याचे देगेक कांय बावटे लायिल्ले. ताका लागून तणाव निर्माण जालो. पूण कांय जाणांचें म्हणणें कोणे तरी एकल्यान राष्ट्रविरोधी घोषणा दिल्यो म्हूण हो बोवाळ जालो. पुलिसांनी घडणुकेचे सुवातेर वचून लोकांक शांत केले. बुधवारा सकाळी दवरलेचो सरपंच विश्वदास नायकान वाद निर्माण जाल्ल्या दोनूय गटां वांगडा बसका घेतली. घोषणा दिवपाच्या प्रकाराचें कोणेच समर्थन केलें ना. मात दोनूय गटांनी समजिकायेन घेतिल्ल्यान वाद निवळ्ळो. पंचायतीन मिटींग घेतलेली, सगळ्यांक आपयल्ली, दोन्ही पार्टी मनशां आपोवन हाडून दोगां कडच्यान दोगांचे विचार करून घेतले आमी. तेंची आयज रॅली आसा पळय, ती रॅलीक आमी ऑब्जेक्शन कांय दिवून तांकां. पूण तेणी आमकां सांगलां की ते भुरगो कोण नार घातलेलो ताका हाडचो आनी ताका अरेस्ट करचो म्हणून. हम पंचायत पूरा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे. एक आदमी की वजह से हमारे गांव में तकलीफ नहीं चाहिए. और रहा बात है हम लोग जो हिंदुस्तान में रहने वाले, हमारा यहाँ ही जाना है. ये मिट्टी जो है हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है. हमको इसी मिट्टी में जाना है. तो हमारे रुमडामन में सब हंसते खेलते प्यार मोहब्बत से, और उन लोगों ने भी हमको सपोर्ट किया. और मुझे ये उम्मीद है कि आज का जो जुलूस है, त्यौहार है, 4 घंटे का है, उन लोग भी भले गुस्से में आके कुछ बोले हैं, लेकिन उन लोग भी हमको अच्छी तरह से कोऑपरेट करेंगे, अच्छी तरह से त्यौहार मनाएंगे. आज तक उन लोगों ने भी हमको तकलीफ नहीं दी है. हम सब हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब मिल के प्यार मोहब्बत से रहने होता है. वो इंसान अगर होवे ना तो इंसान की तरह जीना चाहिए. हम इंसान है, हमारी जात है इंसान. आज मीटिंग में लोग बहुत गुस्से में आए थे, लेकिन उनको बहुत प्यार से और अच्छी तरह से उन लोग गए. उन लोग का भी यही कहना है, उन लोगों का कोई गलती नहीं. उन लोगों ने भी यही कहकर गया है कि अगर एक आदमी गलती किया तो उसकी गलती का सजा उसी को मिलना चाहिए, दूसरे को नहीं. वो मीटिंग अच्छी तरह से खत्म हुआ, लेकिन लोग गुस्से से आए थे लेकिन प्यार से हंस के गए. दवरलेच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकर. परतून घेऊया एक व्यवसाय विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. महम्मद पैगंबराचो जल्मदीस म्हणल्यार ईद ए मिलाद उन नबी बुधवारा पुराय गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या निमतान दिवचलच्या मुस्लीम भावांनी पारंपारीक पद्दतीन जुलूस काडलो. भावीक मोठ्या संख्येन तातूंत वांटेकार जाले. बेतोडे वाठारांतल्या मोबायलांक नेटवर्क मेळना. वाठारांतल्यो स्ट्रीट लायटी पेटनात. हाचो निशेध करपा खातीर बेतोडा बेळगांव मार्गार आयतारा 25 वेर बेतोड्या मेणवाती घेवन मोर्चा काडटले अशें नारी अधिकारची मुखेली दिया शेटकारान सांगलें. बेतोडेच्या लोकांक मोबायल नेटवर्क मेळना, ताका लागून लोक लँडलायन वापरतात. तशेंच फाटले कांय म्हयने बेतोडे वाठारांतल्यो स्ट्रीट लायटी पेटनात. ह्या गजालीं कडेन सरकाराचें लक्ष ओडपा खातीर आयतारा 25 वेर सांजे 7 वरांचेर बेतोड्या कॅन्डल लायट मोर्चा काडटले अशी माहिती दिया शेटकारान दिली. बेतोडा, बोरीम, शिरोडा and Panswadi residents to hold a candlelight vigil on 25th November to protest failure of Goa government to install street lights and bad mobile network. And we would like to announce that the residents of the Shiroda constituency will hold a silent candlelight vigil and march from Tapkola Circle via Betoda Belgaum Bypass Road on Sunday, that is on 25th November, to protest against the failure of the BJP government
in Goa to install street lights on Bethoda Road. The candlelight vigil and march will be organized by Goa Citizen Action Forum and Nari Adhikar NGO. The silent vigil march will commence at 7 p.m. from Tapkola Circle and proceed to Bethoda Panchayat Office. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. इफ्फीचे दुसरे दिसा प्रेक्षकांक काय आगळे वेगळे चित्रपट पळोवपाक मेळ्ळे. दुसरे दिसा प्रतिनिधी, चित्रपट मोगी आणि हेरांनी चित्रपट स्क्रीनिंग मास्टर क्लासाक हजेरी लावून वेगवेगळे चित्रपट पळयले. एका सोहळ्यात जीवन गौरव पुरस्कार जिखपी डॅन वॉलमन आणि इस्रायलाचे अनुभवी चित्रपट निर्माते म्हणतात, जीवन गौरव पुरस्कार मेळप म्हळ्यार निवृत्ती न्हय. हो पुरस्कार म्हळ्यार हाचे फुडें नेटान काम करपाक मेळिल्लें प्रोत्साहन. ह्या सुवाळ्यात ताणें ताची जीण आणि बेन्स बायोग्राफी ह्या सारकेल्या ऑस्कर जिखपी चित्रपटांचेर भाश्य केलें. चित्रपट महोत्सव म्हळ्यार अशी सुवात जंय कल्पना आणि सृजनतायेक वाव मेळटा अशें ताचें म्हणणें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. So I think if you look at my films, they are not, and I think I'm so honored by getting the prize, this Lifetime Achievement Award. It's not a prize for, prizes and so on, but I see it as a prize for this, that it doesn't matter, what the reviews are, what, the public thinks, still find a way, make another film, and not try to make a masterpiece or anything, just see it as a painter at work, improving his brush strokes. So this is, I think, something that characterizes the film, and I think that's why I see the prize as a prize that stresses this thing. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.